सडवंदर आमकां आज जल्माला, सगळ्या संवसारार उजवाड पांकला. सर्वेस्परा जय 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 जय, सर्वेस्परा जय 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 जय. मुगे भाव भयणीनो बोवा परबाय तरान आमी गायतां त्याच समयाचे वर्ते जाननाची खबर. आनी तो सडवंदर आमकां जल्मल्ल्या वेळार आमच्या थंय जावची ती बदलावण आनी आमच्या कुटुंबान ताचे जल्म आमी घेवच्याक कशें सगळी आमची तयारी जाल्या ती आमी पळोवन आसा. अशें आसा मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, तुमकां व्हरतो स्वागत आयच्या सकाळच्या आमच्या शिकवणेक. आनी ह्या शिकवणेंत हर एकलोय आमी त्याच क्रिस्त जनान क्रिस्मसाच्या येण्यार आसा. त्या देखून आमी म्हणटा हे 4 हप्ते आमकां क्रिस्ताच्या जनानाक तयार करूंक व्हरतो अवकाश मेळ्ळा. आनी ह्या हप्त्यांनी आमी पळयलें जाल्यार आमकां पळोवंक मेळटा सगळें वाचपां जावं दी कितेंय जावं दी तें सगळें सोम्याच्या त्या येण्याक तयारी करन आसात. तें येणें आज आमी आमच्या जिवनांत पळयलें जाल्यार कशें तें आमी बगता आनी कशें तें जाता ताच्या वयर सगळें आमचें जिवन होंदोन आसा. लुकाच्या वांजलांत आमी आमकां पळोवंक मेळटा लुकाचो वांजलो 2रो अध्याय. हातूंत त्याच सोम्याचे वर्ते जनान ह्या संवसारांत जल्मला म्हणल्यार आसा महिमा देवाक अति उन्नती आनी शांती देवाक मनवलान त्या मनशांक संवसारी. त्या उन्नतींत आसल्या त्या देवान आपल्या मनशाच्या उदारगते खातीर आनी बरेपणा खातीर एक जागो विंचवलो जावन आसा हो संवसार. आनी ह्या संवसारांत तसलें येणें जाता आसतना हर एक लागीं शांती मेळत जाय. कोण सक्कडी तो देवाक मानवून आसा ताचे थंय ह्या संवसारांत आसल्या हर एका भुरग्यान शांतींत जियेत जाय म्हणल्या खातीर तें आमकां सोम्याचें वर्तें येणें दिल्लें जावन आसा. त्या खातीरच माथ्याच्या वांजलांत आमी पळयलें जाल्यार हो संदेश हर एक लागीं मेळ्ळो, गवळ्यांक प्रत्येक तरां मेळ्ळो. आनी गवळे वर्त्या संतोशान विजमेत जाले आनी ते उद्गारले संतोशान आमकां लाभला तो सडवंदर. आनी सडवंदर आमकां जल्मला येया ताका नमस्कार आमी खोरया म्हणून ते गवळी ते बैसारले आनी संतोशान उल्हासान म्हणल्या बरी ताका मेळोवंक ते गेले. पूण असो संदेश मेळ्ळो जावन आसा त्या हेरोदाक. पूण हेरोद भियेलो. हेरोद मात्र न्ही सगळें जेरुजलेम भियेलें म्हण आमी सांगत. कित्याक म्हळ्यार हांवूच एक राय, म्हज्याक व्हडलो राय आनी कोण जल्माला काय. कित्याक म्हळ्यार ताच्या हेरोदाचें रायपण तात्कालीक हेरोदाचें रायपण वायटान बरयलें जावन आसा. आनी त्या देखून ताका आमकां कितें बें दिसता, आमच्या थंय कितेंय उणेपण आसा, आमच्या थंय कितेंय वायट केलां आमी कितेंय चुकी केल्या तेन्ना मात्र आमकां बें दिसता. तशेंच हेरोदाकी बें दिसोंक कारण इतलेंच ताणें सगळें ताचे जिवनांत ताची राजवट कित वायटाची जावन आसली आनी ह्या खातीर तो भियेलो मात्र न्ही. ताच्या बिया देखून कितें केलें, ताणें सगळ्या नेण्ट्या भुरग्यांचो संहार करूंक आदेश दिलो. आनी हो आदेश पाळटा आसतना कितलेशे भुरगीं ताच्या एका आदेशा देखून मरण पावलीं. कितल्या जाणांचो जीव ताणें काडलो. कित्याक ताणें चिंतलें कोणूच दुसरो राय जल्मोंक नजो, हांव एकलो मात्र. त्या देखून आज हांव एकलो मात्र, आमी एकले मात्र म्हणल्यार त्या एका आमच्या आदेशा देखून जायत्या जाणांची जिणी आज केंद्रीकृत जाता तांच्या स्वार्थांत. आज आमी राजकीय तरान पळयलें जाल्यार खरो संतोश आसचो हर एकल्यान बऱ्या तरान जियेत जाय. सर्व जन सुखिनो भवन्तु म्हणटा आमी. हर एकल्या लोकान सुखान जियोवचें आनी असलें सूख जियोवच्याक राज्यभार करचे कारभारी आनी तशेंच हो देश या हो सगळो संवसार चलोवचे विविध राजकारणी तांणी बऱ्या तरान तें चलयलें जाल्यार कितलें अपुरबाय. थोड्या राष्ट्रांनी आमकां पळोवंक मेळटा इतलें अपुरबाय तरान कोण तो राजभार करता, तो कारभारी चलयता
तो हेरां पर्यंत कलतो जावन बऱ्या मापान तांची सेवा करूंक तो विंचता. पूण आज तसलें आमकां पळोवंक मेळना. आमच्या लागबाग आमी पळयलें जाल्यार आपणाकच वडतो करचो, आपुणूच वडपण जाय आपणाचेंत नांव हें जाय म्हणल्यार एका कारणा खातीर आज जायतो जण आपलें जिवन तातूंत मेतेर जावन हेरांक बरें करूंक पळयना. आनी असलो राय जावन आसलो हेरोद आपणेंच बरें करूंक पळयतलो. त्या देखून ताणें आपल्या भावा फिलिपाच्या बायले सांगता तो परत काजार जालो आनी ताणें वायट आदारलें. ह्या वायटा देखून ताच्या थंय संपूर्ण तरान खोटेपण दिसून येतालें आनी ह्या खोटेपणा देखून ताणें आनीकय खोटें आदारलें. तर असल्या मनशाच्या काळजांत स्वामी जियोंक असाध्य जालें. तोच राय तेच जेरुसलेमांत जल्मला, बेतलेमांत जल्मला म्हणल्यार आयकलेंच तो संपूर्ण तरान भियान कांपलो आनी ताच्या भिया देखून कितलेशा जाणांचे जीव गेलो. आज आमी आमचें क्रिस्मस या आमचें नतल कसलें म्हण पळयलें जाल्यार आमकां पयल्यान पयलें हें नतल फेस्त व्हडा संतोशाचें जावंक जाय. कित्याक स्वामी आमच्या जिवनांत जल्मली ती घडी आमकां मेळिल्लें तें वर्तें साल्वासांव स्वाम्याच्या त्या जल्मा देखून. त्या खातीर जुआंजल पयल्या दोन पळय शब्द देव जावन आसलो, तो देवा सवे आसलो आनी शब्द मनीस जावन ह्या संवसारांत आयलो आनी ताणें रूप घेतलें आनी तो जियेलो आनी त्याच स्वाम्या देवाच्या वर्त्या मोगांत स्वामी आमच्या सांगता मनशाक मनीस जावन तो जियेलो. आनी मनशा मनीस जावन तो जियेत आसतना कितें जालें, ताणें हर एकल्याचो मोग केलो. हर एकल्याकी ताच्या काळजांत जागो आसलो आनी तो जागो ताणें वर्त्या कालतेपणान दवरलो जावन आसा. आपूण व्हरतो न्हय, आपूण कालतो म्हूण ताणें आपणाकच लेखून घेतलें. त्या देखून हर एक लागीं ताचें जिवन ताच्या जिवनाद्वारे हर एक लागीं तो भेटलो. आनी एक वेळा तो स्वामी रावळेरांत जल्मोंक गेल्लो जाल्यार आमकां कोणाकय मेळटो ना. आतां आमी पळया कितें जालें. जुजेक आनी मरयेक आयिल्लो तो संदेश तुमी वचोंक जाय. ते लेखपाक दिवंक आसा कानीसमारी म्हणटा आमी तशें तें दिवंक वेता आसतना सगळीं घरां भरल्लीं आनी अवकाश आसलो खंयच्याय एका घराक हें घर भोव अपुरबायेचें आशिर्वादाचें करून घेवंक. आज एखाद्या वेळार तस जाल्यार घरांत सोम्याक ताणें जागो दिल्लो जाल्यार आज एक तें नवल जातें आसलें. पळया खंयच्याय घरांत तो रिगुल्लो जाल्यार सोम्याचें जानान त्या घरांत जातें आसलें. आनी तसलें एक भाग मेळिल्लें लोकान होगडोन घेतलें म्हूण आमी सांगेत. कित्याक कोणायच्या घरांत ह्या सोडवणदाराक एक अवकाश जल्मोंक ताणें कर्ण दिवंक ना. आनी तसलो अवकाश जाल्लो जाल्यार तें घर इतल्या पवित्रपणान भरतें. सोम्याचें जनान तें जाता आसतना त्या घरांत सगळ्यांत दरबास्त मापान देवाच्या आशिर्वादान भरता आसता सगळें बरेंपण तें जातें. आनी थंय तावन जेजूचें मूळ आराम जाल्लें तें घराणें शांती समाधानाचें जातें आसलें. पूण तसलो अवकाश कर्ण दिवंक ना कोणेय. आनी कोणाक कितें येवं ना आपल्या काळजा मनांत हांकां आमी जागो दिवया. त्या खातीर तीं इसारन सगळीं गेल्लीं जावन आसात गोरवांच्या खावणेक आनी तांकां तें आसलीं तें मुग्ध जानवर. त्या मुग्ध जानवरान तांकां ना म्हणोना. ताणें सगळ्या जानवरांनी येया आमच्या लागीं, कोणेंच ना म्हणोना. एखादो वेळ हणकूर रेडे आसले जाल्यार या दुसरी खंयची मनजात तें आसली जाल्यार ती क्रूर आसली जाल्यार थंय सोम्याक जल्मोंक अवकाश आसतो नासलो. ताच्या बदलाक इतल्या पुरबायतना गोरवांच्या गोट्यांत त्या खावणेंत त्या सगळ्या गोरवांनी जावं दी बकऱ्यांनी जावं दी शेळयांनी जावं दी हर एकल्यानी सोम्याक स्वागत केलो त्या खावण्यांत. ताणें कांयच तांकां वायट करूंक ना. ह्या देखून स्वामी वचोन गोरवांच्या खावण्यांत जल्मलो आनी ते गोरवांची खावण जावंक पावली
आशिर्वादांनी भरलेली आनी त्या देखून गवळी थंय वता आसतना व्हडा प्रकाशान ते भरले व्हडल्या संतोशान भरले सोम्याक पळोवच्या खातीर त्या गोरवांच्या कावणेर गवळी सयत पावले उपरांत राय सयत पावले हर एकलोय थंय पावलो आनी तांकां सोमी फावो जालो. आतां आमी आमच्या जिवनांत थोड्यांनी येदोळस नखेत्र बांदलां, थोड्यांनी क्रिसमस ट्री दवरल्या, थोड्यांचें डेकोरेशन जाल्यांत आनी इतली सरबराय आनी दरबाराय आमची बायली बऱ्या तरान चलोन आसा. एक नखेत्र बांदचो गुर्त ह्यो संकेत कितें गे म्हळ्यार जेजू जल्माला, आमच्या घरांत जेजू जल्माला. आनी त्या खातीर आमी ल्हान आसतना जैता पळयलां आमच्या घरांनी क्रिसमस आयल्या म्हणटना जायते बरी सरबराय घरा नितळ करचें आनी त्या प्रमाणे त्या एक ल्हान गर्दान गोठो करचो, एक कितले दुबळे जाल्यार एक नखेत्र हाडून थंय बांदचें आनी त्या प्रमाणे सोम्याच्या वर्त्या आदारान सगळें बरेंपण जातालें. आनी आज आमी पळयलें जाल्यार आमच्या हर एकल्याच्या घरांनी तोच क्रिसमस म्हणटा क्रिस्त जनान जावचें वर्त संदेश आमकां मेळिल्लो जावन आसा. आनी आज आमी कशें तें पाळून येता तें गरजेचें जावन आसा. घर नितळ आमी करता, हर बायली तयार आमी करता, आडंबर आमी करता, पूण आमी कितें करता स्पिरिच्युअल म्हळ्यार पवित्र ते आत्मीक तरान कसली तयारी आमी करता. आत्मीक तरान आमची तयारी जावंक जाय. भोव वापरपाची नितळ निर्मळ काळजां आमची जावंक जाय. आमी खालतेपणान जियोंक जाय. हांवें म्हजें जिवन हेरान सांगता जियेता आसतना व्हडपण आसोंक न्ही, नांवा खातीर न्ही, व्हडलो मनीस जायच्या मनशाक न्ही, या मजेत प्रख्याती जावच्याक न्ही, जें कितें आसा हेरान सांगता मेळोन एकामेकाक सांगता माया मोगान जिवोवची जिणी ती जावन आसा क्रिस्ताच्या जनानाक आमी तयार करचे ती खावण. ती खावण म्हळ्यार इतली नितळ निर्मळ आसूंक जाय. आतां आमी त्या जानवरांक ह्या गोरवांक लेखलें जाल्यार खावण्यांत आमी ताळण्या घालताले आनी खावण्यांत ताळण्या घालता आसतना ते सगळें पिवोन ताचे उपरांत ती खावण्यांत कांयच उरनातल्या बरी सगळें लेवन नितळ करून ती दवरतात. पळय एक मन जात एक जानवर जांक बरो गाय, ह्या जांक बरो पाडे, जांक बरो रेडे, कोणूच जावन न्ही ते कितले अपुरबाय तरान ते दवरतात. आनी त्या प्रमाणे दवरता आसतना ते जेजूचें जनान जाल्ली ती खावण सयत त्याच प्रमाणे आसली आनी ती खावण भोव पवित्रतेन भरलेली म्हूण आमी सांगेत. कित्याक नितळ निर्मळ आसलो तो जागो आनी मुग्ध आसली ती जानवरां. आनी असले मुग्ध आसल्या जानवरां सांगता सोम्याचें येणें जावच्याक सोम्यान घेतिल्लो तो निर्धार ताच्या बापाचो जावन आसा. आज आमच्या हर एकल्याच्या काळजांनी सोमी जिये जाय, सोम्याचें येणें जाय, आमची घरां संतोशाची बिडारां जाय, आमचे सगळें सेस समार त्या प्रमाणे वर्त्या तरान तांचें जिवन बऱ्या तरान मांडून हाडूंक जायचे तर आमची तयारी भितरली आंतरीक तयारी भोव गरजेची जावन आसा. बाहिरंग तयारी बरी चलोन आसा जावं दी, पूण आमी बाहिरंग तयारेंत फकत एक रेड कलर वस्तूर घालून गी, या सांता क्लॉज टोपी घालून गी, या आनी कितें कुस्वार हाडूंक तें करूंक हें करून तशीच दरबाराय जाली जाल्यार आमी कुमसार ना, आमकां आमचें काळीज नितळ आमी करूना. त्या प्रमाणे आमी जियेल्यां जर 11च्या दिसा आमकां उडास आयलो आनी ती गरज म्हणून जायत्या जाणांक भोगान घातलें जाल्यार आमचो क्रिस्तान आमच्या काळजांत जल्मोवचें जाल्यार कशें. म्हणजे काळजांत जल्म जाय तर त्या प्रमाणे क्रिस्ताचें येणें जाय तर सगळें बरेंपण आमचें जावंक आसा. आनी सोमींच आमकां आपयता आनी म्हणटा जेच्या वर्त्या जिवनांत भागीदार जावच्याक आमकां दिल्लें आपोवणें शांती समाधानान जियों. शांती समाधानान जिये जाय तर आज आमी पळयता जायते कडेन झगडीं झुजां, कितलेशे मिलिया गांठल्यान लोक आज झुजां देखून कश्टता वळवळटा. तांच्या जिवनांत थंय एक संतोश ना, शांती ना, समाधान ना, बियाच्या वातावरणांत आसा. कशें हेरोद रायान त्या दीस दिल्लो तो आदेश देखून सगळी परजा गबारली, गडबडली आनी वर्त्या दुखान ती भरली. कित्याक नेण्ट्या बाळांचो संहार जाल्लो. आज त्याच प्रमाणे कितल्याशा लोकांचो संहार जाता आसतना आज क्रिस्तान जल्मोवचें खंयच्या कडेन, क्रिस्ताचें येणें जावचें कशें.
आनी हें येणें जायचे तरी ताका एक जागो जावंक जाय. हांवें पळयल्या प्रमाणे एक वॉट्सॅपांत एक ल्हानसो ग्रोट्टो आयला आनी थंय सगळी झुजां देखून सगळे वणटी पडल्यात आनी सगळे देस्वाट जाले आनी ताच्या मोद्यागात जेजूक दवरलां, जेवचे गिमास दवरले आनी जेजू थंय जल्माला. आनी असो जाल्यार देस्वाटान सयत जेजू जल्मोन तसो एक शांती हाडून दी म्हणलो एक परतो मनोभाव तांणी दिल्लो जावन आसा. तर आमच्या जिवनांत आज आमच्या भितरल्या भितर कितलो उद्वेग आसा, आमच्या भितर कसली योजना आसात, आमची ती योजना आमी खंयच्या रितीन फळाभरीत केल्यार सोमी आमचे थंय जल्मत म्हणलें आमी पळोवया. पयल्यान पयलें आमची तयारी काळजाची, मोनाची हर एकल्या थंय बरो मनोभाव आमी रचूंक जाय. बरो मनोभाव रचता आसतना आमच्या मोतीक येतालें बरो मनोभाव रचिनासतना आमी कसलें पुरा वायटाक सांपडल्या आनी तसलो बरो मनोभाव आमी येदोळ रचूंक ना. तर हाका कारण कितें म्हणटा आसतना आमच्या दिश्टीक येताली आमी केल्ले सुखी या आमचे थंय आसले ते आडकळी बरो मनोभाव देखून आमी हेरां थंय फावोंक आमकां अवकाश मेळ्ळोय आमी त्या आडकळी जावन होगडोन घेतलो जाल्यार ते सगळे आडकळी आमी काडून उडोवंक जाय. जावंक पुरो एकामेकाक आमी आज इल्ले स्वार्थान भरल्या, स्वार्थ देखून आमचें घर, आमचें घराणें, आमची मनशां म्हळ्यार म्हजें आनी हांव म्हणलो एक मनोभाव आज जायतो निशेवन येता. म्हजें आनी हांव म्हणल्या मनोभावांत सोम्यान जल्मोंक कश्ट कित्याक म्हळ्यार सोम्याचो मनोभाव तसलो न्ही. बाळ जेजू आज जल्मत आसतना ताचो मनोभाव कसो आसलो, सगळ्या संवसाराक शांती समाधान, सगळ्या संवसाराक उल्हास आनी संतोश आनी तसलो उल्हास आनी संतोश तो हाडूंक आयिल्लो जावन आसा. आनी तसलो बरो मनोभाव हेरां थंय रचतना आमी वायटा जावन पयस सरोन बऱ्याक लागीं येवचें. आमचो मनोभाव कसलो, आमचे थंय हेरांक पळयता आसतना आमचे थंय तांकां एक उत्तेजन दिवया. तांच्या जिवनांत कितेंय चडून घडलें जाल्यार तांकां आमी अप्रिशिएशन करया. तांच्या जिवनांत तांची दुखां पुसूंक आमचे तांचे परते आमी सहकार दिवया म्हणून आमी सदांच चिंतलें जाल्यार जेजू थंय जल्मता. आनी जेजू थंय जल्मता आसतना जेजूचें जिवन कितें, शेअरिंग, शेअरिंग एंड कॅरिंग दोनूच वर्ड भोंवतात आमकां. कॅरिंग कोण सकडी पिडेंत आसले, कोण सकडी गरजेवंत आसले, कोण सकडी ताचे लागीं आयले, ताचे हर एका खातीर ताचें कॅर आसलें, जतन ताणें घेतली. तर कॅरिंग म्हळ्यार आमी जतन म्हणटा. सो जतन ताणें घेतली आनी अशें जतन घेता आसतना हर एकल्याच्या कश्टांत तो वणटेली जालो, हर एकल्याच्या दुखां पुसून काडूंक तो तांचे सांगात रावलो आनी ताच्या उपरांत थंय खरो संतोश उपसलो. आज आमी आमचें कॅर करीत जाय. आमचें कॅर म्हळ्यार आमची भितरली तयाराय, आमची काळजां मनां नितळ निर्मळ दवरूंक जाय. हेरांचेंय कॅर आमी करीत जाय म्हळ्यार हेरांच्या जिवनांत कॅरिंग, हेरांच्या जिवनाचें जतन आमी तितके मटाक घेवंक आसा. आनी अशें आसतना आमचें जिवन सुफळ जावच्याक आनी तसल्याच जिवनांत सोमी जल्मोंक आमची दारां उक्तें करूंक जाय. ना तर त्या बेतलेम शहरांत कशें सगळ्यांनी सांगिल्लें जावन आसा, हांगा जागो ना, आमची दारां बंद केल्यात, आमचें घर भरलां, तुजें घर तुजें काळीज भरलां जावंक बरो. नाका जाल्यार ह्या संवसारी लौकीक संगतेनी, लौकीक वस्तूंनी, लौकीक दाबाज्यान, लौकीक हुद्द्यान आनी लौकीक उन्नतेंत हेरांनी म्हाका गौरव दी जाय, हेरांनी हांवें सांगिल्ले बरी आसा जाय, हेरांनी म्हाका बरें करी जाय म्हूण आमी चिंतच्या बदलाक आज आमी हेरांची जतन घेवच्याक आमीच सोम्या बरी हेरांच्या जिवनांत बरें करच्याक आमकां सोम्यान आपयलां. तशें जाल्यार बरेंपण आमी घेवंक आनी तशें जाल्यार काळजांनी सोमेची येवंक तयार जाता आसतना तसलीं काळजां आमी रचया. दुसऱ्यान पळयलें शेअरिंग. सोम्यान कितें केलें, आपल्या मिसांव हर एकल्या सांगाता
तें वांटून घेतलें. दुसरें, कोणा सकट भूक लागली त्या वेळार तांच्या भुकेक तो स्पंदन करी लागलो आनी तो विचारलो आमचे कडेन कितें आसा. आमचे कडेन आसा एकल्यान म्हळ्यार 7 उंडे आनी थोडे ल्हान मासले. आनी एकलो म्हणूंक लागले 5 उंडे आनी 3 मासले. अशें नानंत तरान ताचे लागीं दिल्ले ते इल्ले वस्तू ताणें वर्त्या तरान आशिर्वादीत करून ते सगळ्यांक वांटले जावन आसात. आनी ते वांटता आसतना संपूर्ण तरान थंय कितें जालें, तांची भूक ताणें थांबयली. शारिरीक भूक मात्र न्ही, हे तांची आत्मीक भूक सयत थंय थांबोवंक लायली. कित्याक एका दोळा ते शारिरीक भुकेंत ते थांबनातले जाल्यार आत्मीक भुकी थांबती ना. आनी सोम्याचें अजा पळयत आसतना, विजमितां पळयत आसतना आत्मीक भूक ते थांबोवंक लागले. आज आमी आमच्या जिवनांत जायतें शेअरिंग करता आसतना, हेरां थंय वांटून घेता आसतना आमच्या जिवनांत जायतें बरेंपण आमकां मेळटलें. आनी आमच्या जिवनांत आमी हेरां थंय वांटून घेता आसतना आमी सोम्याच्या वर्त्या येण्याक राखून रावलीं. तेंच येणें आमच्या काळजांनी जावच्याक आमी तयार आसोंक जाय. आनी अकरेची आमी पळयलें जाल्यार सगळी आमची बैली तारे बरी. हांवें म्हणल्या प्रमाणे ही एक नखेत्र घालें म्हळ्यार हांगा सोमी जल्मला, बाळ जल्मला. आनी बाळ जल्मल्ल्या घरांत तसलो संतोश आसोंक जाय, तसलो उल्हास आसोंक जाय, तसलें शांती समाधान आसोंक जाय. आनीक आमकां इल्लो वेळ आसा, हो वेळ घेवन आमी संपूर्ण तरान सोम्या थंय एक जावच्याक सोम्यान दिल्लें तें आपोवणें तो आमच्या काळजांनी जल्मत आसतना थंय जावची उदारगताय आमकां वळणूक साध्य. कोणीय ताका तांचें दार उगडन जागो दिल्लो जाल्यार सोमी आपुरबाय तरान त्या घरांत जल्म घेता आसलो आनी अती उन्नतेक पावतें आसलें तें घर. आज आमी आमच्या काळजांनी आमचीं दारां उगडन, तसली नितळाय सांबाळन, तसलें बरेंपण आमी आदारन सोम्याक आमच्या काळजांत जागो दिलो जाल्यार सगळें तो करता. त्या देखून सोम्यान केल्लें हर एक बरेंपण आमी वळणोवंक जाय. असाध्य म्हळ्यार ताका कांयच ना. हर एकाची काळजां मनां बरीं करून ताका सांगता, हर एकल्याचे कुडी नितळ करून ताका सांगतात, हर एकल्याचें जिवीत आपुरबायचें करून सांगता. केन्ना आमी आमची तयारी केल्या तेन्ना. आमी तयारी करिनासतना व्हडले व्हडले पातर, व्हडले व्हडले कांटे कुंटे म्हणल्यार बरें आमचें काळीज बोंद करून आमी दवरन सोम्याक लागीं आमी सरनातल्यार सोम्यान आमच्या काळजांत जल्मोवचें जाल्यार कशें. बेतलेम शहरांत सगळीं दारां बंद केल्ल्या वेळार सोम्याक खंयच रिगोंक जावना, सोम्याक खंयच वसोंक जावना. त्या प्रमाणे ताचें येणें ताचें जनान जायचें तर आमच्या काळजाचीं दारां आमी उक्तीं दवरूंक जाय. आनी तसलीं काळजाचीं दारां उक्तीं दवरच्याक खरो संतोश आमी भोगूंक जाय. जांग पुरो तडबडीत चडणें घडटा, जांग पुरो कंत बेजाराय आसता, ही सगळी कंत बेजाराय सोम्याक दिवंक आमी तयार आसोंक जाय. आमचें समर्पण कालतेपणांत आमी आसतना आमचें समर्पण आमी हेरांत करूंक जाय. हेरांत तसलें समर्पण आमी करता आसतना सोमी आमच्या काळजाचें बरेंपण सांगता. सोमी आमच्या काळजान कसलो जागो आमी ताका तयार करून दवरला म्हूण पळयता. कशें गर्दान गड्यांत बरो आपुरबायचो जागो आमी सोम्याक दिता ओगी, त्याच प्रमाणे आमच्या काळजान मनांत सोम्याक तसलो जागो दिवया. आनी तेन्ना आमी आचरण करचें क्रिस्मस धाबाजीक जातालें. ना तर बैलो आडंबर मात्र जातालो. खरो संतोश नासतना आमच्या काळजांत आमी कितेंय केलें जाल्यार त्या सोम्याक आमच्या थंय जनान जावच्याक, ताचो जल्म आमच्या दैनंदीन जिवनाच्या आमच्या काळजान जावच्याक, आमच्या कुटुंबान जावच्याक हरकत जाताली. आमची कुटुंबां आज आमी आमची कुटुंबां तशीं अशीं म्हूण कांयच ताका तिबोलायचें म्हूण कांय गरज ना. आमची कुटुंबां बरीं करूंक जातात, आमच्या कुटुंबांनी बरेंपण हाडूंक जाता, आमची कुटुंबां वर्त्या समाधानाची आनी माया मोगाची करूंक जातात. त्याच देखून तसो उन्नतेन पावुल्लो सोमी आमच्या सांगाता आसतना आमी कांयच भिवची गरज ना म्हणटा तसो किर्तनगार 25 पळयलें जाल्यार
आमकां वर्त्या तरान त्या किर्तनांत कितें आयकोंक मेळटा म्हणल्यार पळया तुका सरस्वरा म्हजो आत्मा उबारता देवा तुजेर हांवें विश्वास दवरला म्हाका निराशीत जावंक दिनाका म्हज्या दुस्मानां म्हजें जैत व्हरूंक दिनाका तुजे विश्वास दवरतात ते निराशीत जावचे नात पूण कारण नासतना विश्वासघात करतात ते निराशीत जातले पळया तुजेर विश्वास दवरतल्यांक तूं सदांच राखताय आनी म्हळ्यार सरस्वराचो सल्लो सांबाळटल्यांक आनी ताज्यो आज्ञा पाळटल्यांक ताजो सगळो वांटो मोग आनी विश्वासपण फावो जाता आनी तसलें बरेंपण आमी भोगूंक सकोंक जाय त्या खातीर आमकां वर्त्या तरान हे किर्तन 25 केदाळय आमच्या सांगाता ते आसा सर्वेस्परा भियेतल्यांक ताची इश्टगात मेळटा आपलो करार तो तांकां उगडावप करता तर आमी भियांत रावो जाय म्हण कांयच गरज ना धैर्यान सोम्या सांगाता एक जावन जियेत आसतना सोमींत आमकां सांबाळटा म्हजे दोळे सदांच सरपे लायलेले आसात कित्याक तो म्हजो पांय पांसांतले सुडयता म्हजे दिश्ट घाल आनी म्हजी दाय कर सोम्या म्हणून आमी मागचें एक आमचें थंय उणेंपण आसा तसलें उणेंपण काणोडोवच्याक सोमी राखोन आसा खंयच्याय घरांत ताका जागो दिल्लो जाल्यार त्या घरांत आसलें उणेंपण सगळें तो काणोडयत आसलो त्या घरांत इतली उन्नती जातली आसलें समृद्धपणान जायतें बरेंपण त्या घरांत जातें आसलें आनी तसलें बरेंपण बगूंक सोमींत आतां जावं दी सोम्याचें बरेंपण आमच्या जिवनांत आमी जियेवया चड आनी चड मापान सोमी आमकां दिता तो संतोश आमी बगया हेरां थंय तो वांटून घेवया हेरां सांगाता एक जावन जियेवया कितेंय चडून घडलें सोमी आमचे सांगाता आसा म्हणलो एक भद्र विश्वास आमी दवरून जियेल्या तर सोमींत आमचे वांटो उक्ते करता त्या देखून आमी सराळ निराळ कलते बोळे नेण्टे आनी जाणटे जावच्याक सोम्याचें येणें आमच्या काळजांत जावं दी आमच्या मनांत जावं दी आमच्या जिवितांत जावं दी आमच्या घरांत जावं दी आमच्या कुटुंबांत जावं दी आमची कुटुंबां सादी बोळी अपुरबाय तरान सांबाळया बायलो आडंबर बऱ्या तरान चलोन आसतना भितरली तयाराय दरबस्त मापान आमी दाबाशान करूंक जाय आनी तसलो दाबाजो आमचे थंय सदांच आसतालो तसलो दाबाजो काणोडोंक जेवसार राखोन आसता जायते बडें जेवसार नाडटा आनी जेवसार थंय म्हणल्यार बरी वेडो घालना आसता तसल्याक अवकाश आमी दिवचो नाका कितेंय आमकां मनस्ताप आसा तो बरो करना आमी सारको करूंक मेटां काडया आमी सोम्या सांगाता समकोया आनी तेन्ना आमच्या एकामेकाच्या काळजांत तो सोमी जल्मता तुमकां बोवा पुरबाय तरान आनी तयारी करूंक अवकाश आसा तसलो अवकाश देवान दिला आनी तसो अवकाश तुमी घेया भोव अपुरबाय तरान सोम्याचें जनान आमच्या हर एकल्याच्या काळजांत जावं दी आनी तेच बरें काळीज घेवन आमची बायली तयारी करतना ताका एक सोबाय येताली वय तयाराय जाय जायती तयाराय जावंक जाय जायती तयाराय आमी सोम्याच्या त्या वर्त्या जनाना करूंक जाय संतोशान करूंक जाय 2000 वर्सां आदीं तो जल्मलो म्हूण आमी ओगेत बसोंक जायना हर एका घडये आमच्या काळजान सयत तेच कावण त्या जनवरांच्या मदेगात आसली त्या कावण्यान कसो तो जल्मलो तेच तुज्या काळजांत तें कावण ताका तयार कर ती नितळ आसूं दी निर्मळ आसूं दी सुरंगाराय आनी थंय तो येतालो आनी आम्हा सर्वांक पावो जाल्लो सोमी आमच्या काळजांत तसलें शांती समाधान हाडटालो आनी त्या द्वारे आमचें जिवन अति उन्नते पावोंक तसो आमकां आदार जातालो सोम्याच्या नांवान सोम्याच्या आमले रक्ताच्या बळान सगळ्यांक जाय जाल्यार बरेंपण आशेत आसतना कोण सक्कडी ह्या तयारेंत थोडे वडे चुकोन पडल्यान जाल्यार आनीक अवकाश आमकां आसा या बरी तयारी आमची काळजां मनाची करया आमची जिणी बदलया आनी त्या द्वारे हर एकल्या सांगाता आमी मेळटा आसतना क्रिस्मस ह्या नतलांचो संतोश वर्त्या तरान पासारूंक आमी आयतीं जावया ह्या तयारेच्या वाटेर हांव आनी तुमी चलता आसतना बाळक जेजू आमच्या काळजांत सदांच राज करची ती कावण आमी सुरंग रावंक आयतीं जावया
तुमकां सर्वांकी वापरपाचे तयार दीस मागता आसतना देवाचे आशिर्वाद मागता. चड आनी चड मापान विनोद गांगुळे आनी ताच्या कुटुंबान जायते बरेपणाच्या वाटेंत हे देवाची सुवार्ता परगट करता आसतना सोमी हर एकल्या सांगाता रावन हें बरेंपण आमकां दिवं दी, ताच्या आशिर्वादांनी बरोवन दी. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन.